एका 200 सुद्धा वोट पडोंक नासलेलो असो हो मनीस जसो सुकुरान त्रास करता सुकूर विलेज पंचायतीन तसो जो साल्वादोर द मून जी पंचायत आहा त्या पंचायतीचो सरपंच आमकां डेव्हलपमेंटाक खूब त्रास करता हो मनीस. कितें जर डेव्हलपमेंट करून गेलो जाल्यार हो आडवो येता. तेका तेजो कितें प्रॉब्लम आसा म्हाका तरी कळना की तेजो भाव जो आसा हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA ग्लेन तिकलो हो तेका सपोर्ट करता हें कांय कळना. कित्याक पोरवरी आनी हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा दोनूय नेबरींग आसा आनी हल्दोनचे लोक आसा हे आमचे खूब बरे मागते आसा आनी ते आमच्या आमदाराच्या मिनिस्टराच्या ऑफिसान येवन डायरेक्ट आपली कितें आहा ती कामां करून घेवन वयता. तेका लागून म्हाका दिसता तो ग्लेन आहा पळय तेची तकली हल्लली आसा. खंय ना खंय तोय भिल्लो आसा आनी हो बिलबर म्हणटा तो तेणेन एजंट हांगा अपॉयंट केल्लो आसा. भाव आसूं तेजो पूण तो वागता एजंट कसो. आयज तेका प्रत्येक डेव्हलपमेंटान नाक खुपसुपाची कितें गरज आसा. आयज साल्वादोर द मून जे आसा साल्वादोर द मुंदाचे लोक आसा आमची VDC कमिटी आसा. प्रत्येक गोष्ट जी आसा डेव्हलपमेंटा बाबतींत ती आमी ग्रामसभेक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें व्हरता आनी आमचो MLA मिनिस्टर रोहन बाब आमकां पूर्ण सहकार्य करता ह्या डेव्हलपमेंटान. हांव ब्रिटोना विलेजेस फ्रंटाचो अध्यक्ष आनी म्हाजे पत्रकार भाव जाणा आसतले ब्रिटोना विलेजेस फ्रंटान कितें पासून केलें तें गांवच्या उदरगती खातीर. आतां हो ग्लेन टिकलो लेड युनायटेड प्रोग्रेसीव पोरवोरी सिटीजन्स फोरम आय डोंट नो हेचे कडनं पोरवोरीन म्हाजे पत्रकार भावांनी कांय आयकोंक नासतलें की कितें गांवां पासत उदारगत कितें केला तेणी. ही 4 बोडकां तो घेवन भोंवता. एक डेल्लीची बाय रिबोनी शाह. अरे बा म्हाज्या तुका डेल्ली वाली कित्याक जाय रे. गोंयकार कोण ना आमचे पोरवोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. एटलिस्ट तुजे 200 मतांची कोकमी पडलेले तितूनले तरी कोण तरी तुज्या बरोबर आसूंक जाय आसले न्हू. ही शाह घेवन हूंय भोंवता रे तूं. दुसरे पिंटो रश्मी पिंटो विथ वेस्टेड इंटरेस्ट DCP मोटर्स. ही डायरेक्टर DCP मोटर्साची DPC मोटर्स जे महेंद्राचे सर्विसिंग करताले पळय ती. आतां हो म्हणटा आमी फॉरेस्ट कटिंग करतात हें करता सुकूर पंचायत अशें करता तशें करता. अरे बाबा म्हाज्या तुज्या बापायन लँड कन्वर्शनाक लागून लेटर घातलेलें जानेवारी 2016 की आपणाची प्रॉपर्टी कन्वर्शन करचें म्हणून. आनी तूंच आयज हेंकाचे आरोप घालता की बाकीचे लोक हे कन्वर्शन करता आनी हिल कटिंग करता आनी फॉरेस्ट कटिंग करता. अरे तूं तुजें एक्सप्लेनेशन दी. तुज्या भावान घातलेलें एप्लिकेशन फॉर द सेम पर्पज टू कन्वर्ट युअर प्रॉपर्टी टू हॅव अ रिसर्वे एंड आयज तूं उलयता. अरे तूं म्हणटा इलिगल वायडनिंग ऑफ द रोड. तूं हें ग्राम सभेन स्वताहून रेझोल्युशन घेतलेलें की आपण आपणाचो लुगार गिफ्ट करता. रोड वायडनिंग गरजेचें आनी रोड वायडनिंग जाय म्हणून तुवें ग्राम सभेन रेझोल्युशन घेतलेलें जाल्यार आतां बाबा कितें जालें. आतां इलिगल आतां थंयच वायडनिंग इलिगल जालें. हांव सांगता तुमकां हो फ्रस्ट्रेटेड जाला. इलेक्शनाक काय तो तेजी येवपाचे चान्सेस नासले. समज इज अ नॉन एंटिटी 200 मतां पासून तुका पडोंक ना. आनी आयज आमचो जो MLA कितेंय कामां करता उदारगत करता हे सगळे प्रेसाचे नोदरे सांगपाक आसा. कितें करता तो रोहन गवंडे आनी हे तुका जिरो ना. तुका डिहायड्रेशन जाता. तुवें हे कितें फोरम काडला आनी तुजें कितें तुवें उदारगत केला सांग. हांव जाल्यार तेका चॅलेंज दिता. पेन दे फ्रांसान तूं पांयां घालून दाखय. पेन दे फ्रांसान तूं पांयां घालून दाखय. आय एम स्पीकिंग बिकॉज आय एम कन्व्हिनियर ऑफ द डेव्हलपमेंट कमिटी. आय एम स्पीकिंग बिकॉज आय एम कन्व्हिनियर ऑफ द डेव्हलपमेंट कमिटी ऑफ पेन दे फ्रांस. हांव तुका चॅलेंज दिता. तूं ते सुकूरच्यान कित्याक तुजी स्वताचे वेस्टेड इंटरेस्ट आहा
DPC मोटर्साची पिंटोचे वेस्टेड इंटरेस्ट हा. These are all vested interest people. Now what is this Shah, this lady from Delhi doing? What is she got? What is her interest here? You are going to dictate terms to the Goans, what is to be done, what is the development needed to be done. Is this Delhi? This is Porvorim. Even if you are really keen and really honest of developing Porvorim constituency, please come, coordinate with the MLA, sit with him and discuss and find out what you can do or what help you can give for real development purpose of Porvorim. It is a shame. It is a very big shame that this man, whose brother is an MLA, has to take help of such people. It is a shame because nobody in the constituency trusts this man. Nobody. And it is an evidence that he could not even get 200 votes. The Wilbur Ticklow-led United Porvorim Citizens Forum. Here it's a land grabbing cartel. I am making direct allegations against Wilbur Ticklow. If you can, this is for your perusal. If you require, you can go through the documents. Same Lokani, Ticklow family, his father Vito Ticklow, his brother Glenn Ticklow, je preach karta the exactly opposite, contradicting with their statements. They are one side applying for zone changing from agricultural to commercial zone. One Mrs. Rashmi Pintruzar, who is wife of Melchor Pintruzar, who is director of DPC. She has, it is evident, you can go through that, she has directly asked for zone change from agricultural property to commercial zone. One Mrs. Riboni Shah, ही सगळी एका बरोबर गुंतलेली आसा. हे land grabbing cartel आसा. These are extortionist, these are extortion activities cartel. ही साल्वादोर दुमून गांवान हांगा सारकी फेमस आसा. आमच्या पुअर फार्मर्सांच्या भाटांनी येवन तांकां डायरेक्ट ती सॉर्ट ऑफ धमकी दिता की तुमची प्रॉपर्टी आमी प्रायवेट फॉरेस्टान घालतले. एका सायडीच्यान हें करता, आपणाच्या एजंटाक धाडून प्रॉपर्टी ग्रॅब करपाचें हें करता, प्रायवेट फॉरेस्टान घालतले म्हणून कमी भावान मागप आनी प्रायवेट फॉरेस्ट थंय हें करून ते काडपाची अशी तांची. इट्स अ very well orchestrated cartel, land grabbing cartel.